नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. गोवा डेरीच्या स्कॅम आणि अनधिकृतपणाचेर कारवाई सुरू. सहकार निबंधकान एमडी नवसो सावंताक केलो सस्पेंड. 5 संचालक अपात्र. संबंधित अधिकारी करतले फुडली चौकशी. भीमा कोरेगाव हिंसाचारात साखळे जिमाचो प्रोफेसर मिलिंद तेलतुंबडेचो संबंध दाखोवपी पत्रां महाराष्ट्र पुलिसांच्या हाताक. पुलीस म्हणटात तेलतुंबडे सध्या फरार. मायनिंगाचो नवो सीझन तेकलो म्हयन्याचेर. मायनिंगाची कसली लक्षणां ना. मायनिंगवाले मागतात चवथ दिवाळीक 25,000ची पॅकेज. दिल्ली आंदोलनाक बसपाची फ्रंटाची तयारी. सुकुरात उजो लागून बंगल्याचे मोठे लुकसाण. लॉस 40 ते 50 लाखांचो म्हूण अदमास. नेमके कारण कळिल्ले ना. मात शॉर्ट सर्किटाचो दुबाव. मुख्यमंत्र्याच्या भलायकेचो इश्यू काँग्रेसीन धरलो ताणून. हेल्थ बुलेटिन काडूंक दिली 24 वरांची डेडलायन. फेल जाल्यार रस्त्यार देंवतले. प्रदेश काँग्रेसीच्या आंदोलनाक विधिमंडळ गटाचो तेंको. पर्यावरणाक मारक घातक कोयर करपी उद्देगांचेर कारवाईक हालचाली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळ उद्देगांचे करतले इन्स्पेक्शन. केंद्रीय मंडळान मागलो रिपोर्ट. आणि महाराष्ट्रान जोडले पश्चिम विभागीय बास्केटबॉल सर्तीत दोट्टी वस्तात, पण गुजरात दोनूय गटात उपवस्तात. गोवा डेरीच्या कथित स्कॅम आणि अनधिकृतपणांचेर निमणे कारवाय सुरू जाल्या. सगळ्यात मोठो धपको एमडी नवसो सावंताक. ताका सगळ्या प्रकारा खातीर जबाबदार धरून निलंबित केला. सहकार निबंधकान हेर 5 संचालकांक अपात्र घोषित केल्यात. पुराय प्रकाराचेर संबंधित अधिकारी फुडली चौकशी करतले. सध्या गोवा सिव्हिल सर्व्हिसाचो सिनियर अधिकारी दामोदर मोरजकाराक गोवा डेरीचो प्रशासक नेमला. गोवा डेरीच्या कथित स्कॅमांक प्रुडंट मिडियान कितलेशेच फावट लावन धरिल्ले. निमाणे कारवाईक सुरवात जाली. शुक्रारा सहकार निबंधकान गोवा डेरीच्या अनधिकृतपणाचेर कारवाय करत एमडी नवसो सावंताक सस्पेंड केलो. निबंधकान संचालक धनंजय देसाय, विठोबा देसाय, नरेश मळीक, गुरुदास परब, माधव सहकारी आणि राजेंद्र सावंताक अपात्र थारायले. सहकार निबंधकान आदले संचालक श्रीकांत नाईक, विजयकांत गांवकर, शिवानंद पेडणेकार, उल्हास सिनारी हांकांय फिलपॅक मशीन, आयस्क्रीम प्लांट मशिनरी, स्टाफांची नेमणूक आणि गोरवांच्या खावडीच्या गोंधळा खातीर जबाबदार धरल्यात. ह्या पुराय भानगडींक एमडी नवसो सावंताक जबाबदार धरला. ताची खोलायेन चौकशी करची आणि टर्मिनेट करचो म्हूण सहकार निबंधकान निर्देश दिल्यात. सहकार निबंधकान ह्या प्रकरणात फोंड्याच्या असिस्टंट रजिस्ट्राराची चौकशी करपाचे निर्देश दिल्यात. सध्या गोवा सिव्हिल सर्व्हिसाचो सिनियर अधिकारी दामोदर मोरजकाराक गोवा डेरीचो प्रशासक नेमला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाकडेन गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटाचो प्रोफेसर मिलिंद तेलतुंबडेचो संबंध स्पष्ट करपी पत्रां महाराष्ट्र पुलिसांच्या हाताक लागल्यात. हिंसाचारात जरी एक बळी गेलो तरी ह्या हिंसाचाराचो ब्राह्मण धार्जिण्या मोदी सरकाराड वातावरण तापोवंक फायदो घेवंक तेल ओतपाची भाशा तेलतुंबडेन कॉम्रेड रोमा विल्सन आणि महाराष्ट्र स्टेट झोनल कमिटीक बरयल्ल्या पत्रांत वापरल्या. पुलिसांनी पत्रव्यवहार वाचून दाखयलो. भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचो गोयचे GIM प्रोफेसरा कडेन आशिल्लो संबंध महाराष्ट्र पुलिसांनी शुक्रारा पत्रकार परिशदेत जाहीर केलो. 1 जानेवारीक भीमा कोरेगाव हिंसाचारात एकल्या तरणाट्याक मरण आयिल्लें आणि सुमार 26 गाड्यांचे लासून लुकसाण जाल्लें. हिंसाचाराच्या आदले दिसा 31 डिसेंबराक पुण्यात एल्गार परिशद जाल्ली. ह्या प्रकरणाचो तपास चालू आसतना 28 ऑगस्टाक महाराष्ट्र पुलिसांनी वेगवेगळ्या राज्यांनी घाल्ले धाडींनी पी वरावरा राव, सुधा भरद्वाज, गौतम नवलखा, अरुण फरेरा, वर्नन गोन्साल्वीस ह्या लेफ्ट विंग एक्टिविस्टांक अटक केल्ली.
हेच महाराष्ट्र पोलिसांनी सांखळेच्या गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट जिम कॉलेजीचो प्रोफेसर मिलिंद तेलतुंबडेच्या क्वॉर्टर्साचेरूय धाड घाल्ली. भीमा कोरेगांव हिंसाचार जाले उपरांत कॉम्रेड रोमा विल्सनाक 2 जानेर 2018 बरयल्ले पत्रांत तेलतुंबडे म्हणटा, ये रोना विल्सन को है, मिलिंद तेलतुंबड़े का लिखा हुआ लेटर है. लेटर की डेट है 2 जनवरी 2018 की. Comrade Manglu, Comrade Deepu have been coordinating the Koregaon program since 2 months with Comrade Sudhir. They have been able to gather support from large sections of Dalits across the state. The higher committee has provided 2 rounds of funds to Comrade Sudhir for this work. Comrade Shoma and Comrade Surendra are authorized to provide funds for further programs. The Bhima Koregaon agitation has been very effective. The unfortunate death of a youth must be exploited to prepare future agitations and propaganda material. Please explore the possibility of new fact-finding to further highlight the incident. Dalit sentiments are clearly against the Brahmin Center agenda of BJP RSS. This should be converted into large-scale mobilization and chaos. ये लिखा है कॉमरेड रोना विल्सन को मिलिंद तेलतुंबड़े ने. मिलिंद तेलतुंबड़े हैं, अंडरग्राउंड कार्डर हैं, सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं. मिलिंद तेलतुंबडेन महाराष्ट्र स्टेट झोनल कमिटीक बरयल्ले पत्रूय पुलिसांक मेळ्ळां. ये कॉमरेड मिलिंद तेलतुंबड़े ने लिखा है लेटर. महाराष्ट्र की जो MSZC है, महाराष्ट्र स्टेट जोनल कमेटी को लिखा है. ऐसी कार्रवाई जिससे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हो. हमें आने वाले दिनों में कुछ बड़ी कार्रवाइयों के बारे में कॉमरेड वरवर राव और कॉमरेड सुरेंद्र ने उन्हें सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए तथा जंगल के कॉमरेड्स तक ये जो योजनाएं पहुंचाकर ऐसे बड़े काम करवाने की जवाबदेही कॉमरेड सुरेंद्र को दी है. इसके लिए उन्हें कॉमरेड वरवर राव ने फंड उपलब्ध करवाया है, जिसमें हमें कॉमरेड सुरेंद्र कुछ फंड आप तक पहुंचाएंगे. आप उनसे संपर्क में रहकर कार्रवाई करें. और इसमें सूरजागढ़ माइन में जो कुछ 80 व्हीकल्स को जलाने की घटना हुई थी, श्री वरवर राव के कहने पे जो जलाई गई थी, उसका भी उल्लेख इस पत्र में किया गया है, जो कि कॉमरेड मिलिंद तेलतुंबड़े, जो कि सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने ये लेटर, भाई हैं वो, ये सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, अंडरग्राउंड कार्डर हैं, वांटेड कार्डर हैं, और उन्होंने ये लेटर महाराष्ट्र स्टेट जोनल कमेटी को लिखा है. तो इस प्रकार से बहुत सा हमने आपसे लेटर्स तो हजारों में हैं, जो प्रोमिनेंट लेटर्स थे हमने आपसे शेयर की, बताया किस प्रकार से जो ये कार्डर्स रिसेंटली हमने डिटेन किए थे, अरेस्ट किए थे देश के अलग अलग भागों में, किस प्रकार से वो अंडरग्राउंड मूवमेंट से टच में थे, उनके एजेंडा को फैला रहे थे, लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे थे. टिस में और JNU में से स्टूडेंट्स को जंगल में अंडरग्राउंड वर्क के लिए भेजा जा रहा था, इंसर्जेंसी वर्क के लिए भेजा जा रहा था, किस प्रकार से पैसा पहुंचाया जा रहा था, किस प्रकार से देश भर में एक फ्रंट इस प्रकार का खोला जा रहा था जिससे कि जो लॉफुली एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट है उसको गिराया जा सके. लॉफुली एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रकार की जंग छेड़ने का इन्होंने जो माओइस्ट का जो एक गोल है, उसमें किस प्रकार से ये लोग योगदान कर रहे थे, उसका पूरा उल्लेख इन डॉक्यूमेंट्स के मार्फत से हमको मिला है. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मायनिंगाचो नवो सीझन म्हयन्याचेर तेंकलो, मात मायनिंग सुरू जावपाची कसलीच लक्षणां नात आनी सरकारी पावण्यारूय हालचाली दिसनात. मायनिंगांतल्या लोकांची चवथ दिवाळी शेळयल्यात जमा. सरकारान मायनिंग डिपेंडंटांक सणां उत्सवाक म्हूण खंय 25,000ची पॅकेज दिवची. चवथी उपरांत मायनिंगाचेर कांयच हालचाल दिसली ना जाल्यार दिल्ली आंदोलनाक बसपाची फ्रंटाची तयारी. बऱ्याचशा कामगारांक काढलेले असतात, ट्रकवाले, मायनिंग डिपेंडंट मशिनरीवाले, त्यांचे इन्कम बंद जाल्ले आसा गेले 7 महिने. त्यांच्या कडेन कांय इन्कम ना आनी गणेश चतुर्थी तोंडार येयल्ली आसा. ताका लागून आमी एक चीफ मिनिस्टराक रिप्रेझेंटेशन ऑलरेडी केल्लें आसा की गणेश चतुर्थीच्या सण साजरो करपा खातीर सरकारान प्रत्येकाक 25,000 रुपया मायनिंग डिपेंडंट जे आसा तांकां 25,000 रुपया दिवचे चवथी पयलीं 8 दीस. आनी जो पर्यंत मायनिंग सुरू जायना तो पर्यंत सरकारान प्रत्येकाक डिपेंडंट जे कोणाचे जॉब लूज जाल्ले, जे कोणाचे अर्निंग स्टॉप जाल्ले आसा, मागीर ते ट्रकवाले आसो, मशिनरीवाले आसो,
ज्यांचो कोणाचो पोट पाण्याचो प्रश्न सध्या त्रासदायक आसात तांकां प्रत्येक म्हयन्याक 25,000 रुपया प्रत्येकाक दिवचे असो आमचो डिमांड आसा. आनी तो डिमांड सॉर्ट आउट करपा खातीर पयली गोश्ट जाल्यार सगळ्या आमदारांक पयलीं मेळटले, जे मायनींग बेल्टाक आहा तांकां रिप्रेझेंटेशन दितले. आमकां एक अशें दिसता की फुडले एक म्हयन्याभरा भितर म्हणजे 20-25 दिसां भितर जर कांय जायना, चवथ जावन जाल्यार दिल्ली आमकां एक धरणां रामलीला मैदानाचेर करचें पडटलें किंवा जंतर मंतराचेर करचें पडटलें. आनी तेज्या खातीर मोठ्या संख्येन आमकां हांगाच्यान वयचें पडटलें. आनी जे आमचे तिनूय खासदार आसात तेंच्या कडेन वचून आमी हें करतले की तेंची वेवस्था, एज्युकेशन करणाऱ्याची वेवस्था वगैरे सगळें जें आसा तें त्या खासदारांनी करपाक जाय. कारण आमच्या कडेन सध्या पयशे नात. आमी गेले 7 म्हयने बेकार आसात. फक्त इतलेंच म्हटलां, तो डिस्ट्रिक्ट फंड काय कितें तें तेंच्यांनी डिसायड करचें. सरकारान आमकां पयशे दिवचे, त्या डिस्ट्रिक्ट फंडाच्यान दिया किंवा तुमी आनी कितें करून दिया तो आमचो प्रश्न ना. कारण मायनीचे सरकारान भरपूर जोडलेले. चौगुले मायनिंगाचे कामगारांक खंय रिट्रेंचमेंट नोटीशी काडल्यात. तांकां तांच्या फुडाराचो हुस्को. सेजा वेदांताचे स्टाफाचेर तांकां काडून वडयत म्हूण कलकल. चौगुले कंपनीन आमकां 24 जुलयाक रिट्रेचमेंट नोटीस दिवन आमकां काडून उडयले. आमी गव्हर्मेंटा कडेन जायते फावटी गेले की तुमी मायन ओनरांक हाडात, आफोन हाडात, तांकां सांगात की जे रिट्रेचमेंट करपाचे केल्यात जावं रिट्रेचमेंट करतात ते बंद करात. पूण सरकारान आजून मेरेन कांय तेजेर भुमिका आपली घेतलेली अशी ना. आमचे 79 वर्कर्स आसा, त्या शिवाय कॅज्युअल 31 आसा. सरकारान OTS स्कीमची मुजत वाडोवची म्हूण ट्रकवाले मागतात. आमचे कडेन सध्या कांय ना. तेन्ना सरकाराक एक विनंती करता तुमच्या मार्फत की जी OTS स्कीम दिल्या ती टील मायनिंग चालू जावन थोडे आनी तांकां म्हयने टायम दिवन तोपर्यंत ती स्कीम एक्सटेंड करची. Because from last so many months till now no action has been taken by the government and we are in the darkness like what will happen after 2-3 months. Till now Vedanta has kept us but we don't know how long they will sustain us. So we are in darkness and we don't know. We were having our hopes on the government of Goa like RCM that they will resume it. He will take some actions and all. But now at present he is not there. So we are confused like what will happen. कंपनीन आमकां पे दिल्लो आनी सगळ्यो फॅसिलिटीजय बी दिल्ल्यो बट परत सपोज तशें जावपाक लागलें जाल्यार कंपनीची आमी मिस्टेक करपाक शकना न्ही. आनी एज अ कामगार आमकां भंय दिसता की आज कसले डिसिजन येत, फाल्यां कसली कंपनी डिसिजन घेत. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. सुकूर एका बंगल्याक शुक्रारा सांजे अकस्मात उजो लागलो. उज्यात बंगल्याचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाला. सुमार 40 ते 50 लाखांचे लुकसाण जाला आसुये. बंगलो सुकूरच्या सेबेस्तियान आल्मेदाचो. उज्याचे नेमके कारण स्पष्ट जाल्ले ना. मात चड करून शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागला आसुये म्हूण उलयतात. फायर ब्रिगेडीक कळटनाच तांणी सुवातेर वचून आटापा हाडलो. Suppose cause of the fire could be due to short circuit since it had originated from the electrical panel board and then there was a freezer from that fridge the compressor the servant heard there was a blast and that is how the fire had spread. Okay, the total mezzanine floor was involved in the fire. Immediately the firefighting operation commenced and the fire was brought under control. Since the fire was dense, the boys had to use the firefighters had to use the breathing apparatus to control the fire. What we saved is the remaining portion of the house, that is the ground floor, and adjacent there was another structure. That is what we saved. We saved property nearly about 90 lakhs. यो एक कमर्शियल ब्रेक.